प्रितीच्या भावान भयणो, अशीच एक घडणूक एक काणी आसा. एक युरोपाच्या देशांत दोंगरार आसल्या एक गांवांत एक मनीस आपल्या गांवांत एक लेगसी कशी कितें दवरूंक ताणें कितें करचें योजितालो. आनी शेकी ताणें म्हणलें एक इगोज बांदून सोडुया आमच्या गांवांत. आनी हे इगोजेची बांदपाचें काम सुरू जालें. आनी हें काम सोंपो पर्यंत ते इगोजेंत कितें जातालें तें ताणें सगळें सिक्रेटूच दवरलें. मागीर एकदां इगोज तयार जाल्या उपरांत सगळो लोक येयलो आनी ताची ही सोबीत इगोज पळोवन ते ताका वखाणटाले, ताका खुशाल भरीत जाले आनी ताका जायते कॉमेंट्स दिताले. आनी जेन्ना हे कॉमेंट दिता आसतना एक मनीस म्हणटा, ताका प्रश्न करता, इगोज पळोवंक बरी दिसता पूण इगोजींत दिवे लावपाक खंय लायतले आमी, वो दिवे खंय आसात, इगोजींत उजवाड ना. आनी त्या वेळार हो मनीस कांय जबाब दिनासतना वणटीक बोट दाखोवन म्हणटा की थंय ब्रॅकेट्स आसतात, थंय म्हणटा की हांगा आनी हांगा हें दिवट्यो लावपाच्यो, ह्या ब्रॅकेट्सान घालपाच्यो. आनी दर एक घोराब्या लागीं, एक फामिली लागीं तो एक दिवली दिता. आनी तो म्हणटा की जेन्ना तुमी ह्या इगोजीन येताले तेन्ना तुमी ही दिवटी घेवन येवंक जाय आनी ज्या ज्या जाग्यार ब्रॅकेट्स आसात थंय ती तुवें दवरूंक जाय. आनी तेच परेन ही इगोज आख्खी उजवाडांत भरतली, तेच परेन ही इगोजींत उजवाड जातलो. आनी जे मेरेन कोण हे इगोजींत येना त्याच जाग्यार उजवाड आसना पूण काळोख आसतलो. आनी देवाच्या घरांत थोडे कडेन उजवाड आसतलो, थोडे कडेन काळोख आसतलो. हें सगळें तुमचेरूच आदारून आसा. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकां ही देवाची जेजूच्या सरप्रवेशाची दोबाजीक परब आमकां हेंच शिकयता. आमकां दर एक जाणाक उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. संवसारांत जंय काळोख आसा थंय आमकां उजवाड जावंक आपयल्लीं आसा, आपोवणें दिता. आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान हेंच कार्य आपल्या शिसांकूय दिलें. हेंच कार्य ताणें दुसऱ्यांक आपलो उजवाड परगोवंक ताणें एक मिसांव दिलें. आनी हेंच आमकां आयज आमी पळोवंक जाता. हाच्या भावान भयणो, ही दोबाजीक परब आमकां कितें शिकयता काय आमी हाचेर नियाळ करुया. जायते फावटी आमी जेन्ना जेजूच्या सरप्रवेशाची हें आमच्या मुतींत हाडटात, ही इमाज मुतींत हाडटा, तेन्ना आमकां दिसून येता की जेजू आपल्या शिसांक सोडून गेलो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर सोडून तांचे बरोबर रावचे सुवातेर तो तांकां सोडून वता अशें आमकां दिसता. केन्ना केन्ना हेंच मुतींत येता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां ह्या सरप्रवेशांतल्यान इतलेंच सांगूंक सोदता की तो आमचे सांगात आसा. आमचे सांगात तो पयस वचना पूण आमचे पासत तो स्वर्गार वता. आनी आमकां तो ताणें भासायलेलो, जो देवा बाबान जो भासायलेलो पवित्र आत्मो तो आमकां दितलो म्हूण आमकां सांगूंक सोदता. मोगाच्या भावान भयणो, सरप्रवेश म्हणल्यार जेजू आमचे सशिल्लो पयस ना पूण तो आमकां लागीं आसा हें आमकां दाखोवंक सोदता. आमी ह्याच उतरांचेर, जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. जेजू आमकां आपल्या शिसांकूय दोन हें बसयता. म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार तो आमचे पासत उंच गेलो. आमचे पासत ताणें आमकां आपली महिमा दाखयली ह्या सरप्रवेशांतल्यान. आनी आमकां तो एक आपल्या शिसांक एक मिसांव दिता. तें म्हणल्यार सगळे संवसाराक वचात आनी आपलो ही बरी खबर जी आसा ती दुसऱ्यांक परगोवंक ताणें सांगलेलें आसा. आनी ही म्हणल्यार पयली आज्ञा ताणें दिल्या ती. आनी दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमचे पासत आमकां जेन्ना आमी मिसांव मुखार वतले तेन्ना आमकां भासयलेलो तो पवित्र आत्मो आमकां आदार करतलो. आमकां हें आमकां दाखयतलो. हेंच आमकां जेजू सांगूंक सोदता.
आनी हें पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो दोन तांच्या आमचे आपोसले जे आसले तांचे जिवितांत आमी पळोवंक येता एकदां जेजून तांकां हें मिसांव दिलें ते भियेनासतना जेजूक भरगोटूंक लागले जेजू ताका बॉल दिवंक लागलो आनी ते भियेनासतना जे पयले ते जेन्ना जेजू कुर्साय मारून जेजूचे मरण जाले उपरांत ते भिरांतीन भितर आसले तेच परेन मोगाच्या भावान भयणो आतां ते भिरांत नासतना ते मुखार वतात आनी जेजूची हो संदेश बरो संदेश तो आख्खे संवसाराक भरगोडटात आनी आमी हें पळयलां आनी ते मरणाकूय भियेनात कित्याक तांचे सवें जेजू आसा जेजू तांचे सवें कुडीम आसतना खरो पूण ते तांकां जेजूचो अनुभव आसा जेजून तांकां आपलो पवित्र आत्मा दिल्लो आसा मोगाच्या भावान भयणो आमी दर एक क्रिस्तांची पाटलावदारां आमकां हेंच मिसांव दिल्लें आसा आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या करण्यांनी आमच्या उतरांनी आमकां जेजूचे मिसांव मुखार व्हरूंक आमकां आपयल्लीं आसात आमी ह्या वाचपाचेर आनी ह्या आयच्या ह्या दोबाजीक परबेचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळया आमी नियाळ करून पळया की आमी जेजूचें हें मिसांव दिल्लें आसा तें मुखार व्हरतात काय वो आमी पातकांतूच आसात काय वो आमी जेजूची ही आज्ञा ती दिल्ली आसा आमच्या जिवितांतल्यान आमी पाळल्या काय हे प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडूंक गरजेचे आनी करूंक ना जाल्यार आमी देवा लागींच हीच करपा मागूची आमकां ताचो तो मोग ताचो तो पवित्र आत्मा अनुभवूंक आमकां बळ आनी शक्ती दी म्हूण आमी ताच्या लागीं मागूंक गरजेचें तर मोगाच्या भावान भयणो आयच्या ह्या वाचपांची नियाळ करता आसतना आमी आयच्या दिसा मागण्यांत बसता आसतना बी आमी हीच करपा मागुया जेजूक पयले सुवातेर अनुभवूंक आमच्या जिवितांत ताचो मोग अनुभवूंक आनी ताचो उजवाड जो आसा तो अनुभवूंक आनी तोच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक देवा लागीं जेजू लागीं हीच करपा आमी मागुया